नमस्कार हांव अनुपमा भट आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरा जनांक स्वागत. हांगा पळयाची दाट फोव कळ्ळा आवाजी कसं गोतस की दाट फोवाचे फोव उसली सिंपल आमगेले ट्रेडिशनल हिंगा उदकाचे फोव उसली. हे रिक्वेस्ट रेसिपी दोग एक जनांक पशी पूण म्हाका रिक्वेस्ट पेटयलेलो आसा मागीर सिंपल आमगेले ट्रेडिशनल फोव उसली दाखोवका म्हणून तुमकां पुरा जनांक गोत्त आसतलें गोत्तना तेल जनांक खातीर हांव हें करता असं धिडीर करचे फोव उसले न्हू आमगेले ट्रेडिशनल फोव उसले म्हळ्यार ಒಟ್ಟು 10 निमिष टायम पुरता काटो भितर आमकां फोव असले कोण काडयता. हांव दाट फोव पळयाची उदकां भितर लायक करून धुवन 5 निमिष तिंबत घालता. तितले भितर फण्णां तयारी सोय कांतून पुरा रेडी करून दवरला हांगा. आतां पळय मौज हो उदकां घाल भितर फुगता हो फोव. फोव 3 नमुने मेळटा, एक पातळ फोव, एक मिडियम फोव व दाट फोव. आतां हांव दाट फोवाची फोव असली करून दाखयता. हांव पातळ फोवाचे करताची, मिडियम फोवाचे करताची, खंयचे फोवाचे फोव असले करूं जाता. चिकविंग विंगड मेथड म्हूण मात आतां हांव दाट फोव करता सांगा पण आतां 5 मिनट तिंबतर तो लायक करून पीळ काडका. हांग जाय जाल्यार हाका मीठ साखर सोय पुरा हांगाची पीळ दवरले कडेन बरसूं येता. हांव पुरा फण्णां घालचें दाखयता तशी कोरी येता. आतां पळय पुण्णां तयार केला उडदा दाळी सासम तरण मिरसांग सुकी मिरसांग करबेवू हिंगा उदक हिंगा पिट्टी जाय जाल्यार पिट्टी घाल येता. आतां एक 2 टेबल स्पून तेल चिक्की चड देंवका लाय जाता फोव असली. आतां तेल हून जालें कुडलें ताका ते 1 चमची उडदा दाळ घालची, 1 मुकाल चमची सासम पटपट जालें कुडलें 2 सुकी मिरसांग बेडगी जाल्यार जाता परमळा घालची ते घाल्यार एक परमळ येता. करबेव घालच्यो आनी आमी कट करून दवरलेले तरण मिरसांग पळय ते घालचे. ते लायक रोस्ट जालें कुडलें हाका फोव पळोवन ताका जावका जाल्यार तितलें मिठा पिठी घालची. तुमी फण्णां हाका फोव धुवन दवरले कडेन घाला जाल्यार घालची ना पोवपाक. आनी पण दाट हिंगा उदक घालचें. हिंगा उदक ना म्हूण जाल्यार ते फण्णां धुवची हिंगा पिट्टी घाल्यार जाता. आतां पळय फोव पिळ्ळो घालो आनी ताका 1 चमची साखर घालचें टेस्टा घालचें. तुमकां नाका जाल्यार स्कीप कोरें. साखर घाल न्ही जाल्यार जाता जाल्यार साखर घाल्यार एक नमने रुची ताका मस्त घालचें ना ओटी 1 चमची घालचें. आतां लायक करून मिक्स करून घेता हांव. हें आतां 3 वा 4 जनांक सर्विंग केलां हांवें. आतां एक करून मिक्स करून घेतना ते फण्ण पुराय फण्ण मीठ पुरो इक्वल स्प्रेड जावन लायक मेळना येता ते. आतां आमी पळय सोय कांतून दवरला फोव उसले सोय चडती घालका चडती घाल्यार बारी लायक जाता. इतलें काम फण्ण भाजून जत्तर मागीर व्हरलेलें काम पुरो गॅस सिम्मार दवरून करका. मागीर एक 2 निमिष गॅस दांकून दवरचें. तो फोव हुनू जावो. ते फोव होवन जालें कुडलें आमगेले फोव घम घम परबळी चिंगा उदका फोव असली रेडी जाले. म्हगेले चेडू हांव भारी इश्ट बापमाल फोव असली म्हूण चिंतना हाका. खंयची विंगड विंगड फोव केल्यार हाजी एक प्रीत विंगड तांकां म्हाकाय भारी इश्ट. तुमकां इश्ट की तुमी पुराय करता की नित्याक कमेंट कराची. सगळ्यांक धन्यवाद.